कोलवा वाठारात नुस्तेमारी खात्या लागसार आशिल्ल्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन ओव्हरफ्लो जावन कुशिकच्या न्हंयत व्हांवल्यान बरोच बोवाळ जालो। पंचायतीन तशेंच जैवविविधताय समितीन बुधवारा वचून थळाची पळोवणी केली। ह्या वेळार सिवेजीचो पंप सारको काम करिना, वीज खात्याक कळीत करून लेगीत कोणेच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। देखून हाचेर तात्पुरतो उपाय काडटले अशें सरपंच सुजी फर्नांडिसान सांगलें। So sewerage department along with the biodiversity chairperson यहाँ present है तेंका आपण आमी inspection घेयली आनी तशें केलें खरें तें fields behind लागीं सगळें उदक काडशें हें जालो आतां तेका आमी क्वेश्चन केलें हितू तेंका sewerage डिपार्टमेंटाक तुमगे आतां हें कितें अशें करून प्रॉब्लम जालो काय म्हणून बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फेज आतां सेकंड फेज अजून कांय हें जालें ना आमचें ओन्ली फर्स्ट फेज इट इज at first phase aku हेंच प्रॉब्लम जालो जाल्यार how can we just go ahead with the second phase now आता तेका आमी विचारलें हे हेजेर तुगे कितें काम हेजेर सारकें तें कितें हें जालें तो म्हणटा लायट फ्लॅक्च्युएट्स आनी दे ऑल्सो डोंट नो आतां कितको हें जालें तें वेदर इट्स विथ द इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार दोनी पंप ते फेल जाले म्हणून फर्स्ट ऑल्सो लास्ट इयर वेन वी केम फॉर द इन्स्पेक्शन ओवरफ्लो जाता मग तेन्ना आमी सेम क्वेश्चन केल्लें स्टँड बाय तुमकां आतां फेल जाल जाल्यार बायोडायवर्सिटी चेअरपर्सन हॅज क्वेश्चन दॅट तुमगे आतां सपोज पंप पसून फेल जाल जाल्यार स्टँड बाय what option you'll have okay to do the clearing of it and so then I think I am so we have questioned them so let's see now ato mota ani temporary hang gun clear korun ditta mun sangta to so we are also just thinking about it and we'll talk to the electricity department also I was trying his number actually they me complaint gaili ha electricity department ta कित्याक ते सांगता ते प्रमाणे हिंग लायट मातशें फ्लॅक्च्युएट जाता कितें तरी प्रॉब्लम आहाय म्हणटा ते आनी ते म्हाका हेचो लेटरूय दिलो आहा अकॉर्डिंगली आय विल बी इन टच विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी हांव चोयता तांचेय से घेता कित्याक लागून हिंग प्रॉब्लम जाता